toyeta pasalo sorvonda dirgeya besoda sorvonda yam tozalo tumchi koto katolo tumso paru patolo opole toyeta pasalo sorvondar opole toyeta pasalo sorvondar tanto disudeta to pauta sagrutrava no motiu que boneta somestam sorbonata opole toyeta pasalo sorbondar opole toyeta pasalo sorbondar tachi nit kora tatsomar koyar kora takageum pai sora devache daron giya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो तुमची सोबे आसू. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय देव आमकां भेटूंक येता. तयार जावया. हो सेवा धर्म आमकां सदांच तयारेन रावूंक उलो मारता. कित्याक आमी चिंतूंक ना त्या गोडिटांनी आनी सुवातींचेर देव आमकां भेटता. देवाक मेळूंक तयारी गरजेची. ती म्हणल्यार जिविताची नवसरणी आनी सगल्या मनान काळजान मेलोवचो आवडो. ह्या मिसान भाग घेतना ताका येवकार दिवंक आनी ताका वळखून घेवंक आनी ताचें राज बांदूंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, हे सुरवातेच्या कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यात आनी आमकां उगडास केला. देव आमकां भेटूंक येता आनी क्रिसमस नातालां जावन आसा एक व्हडांतली व्हड घोडिता जंयसर देव मनीस जाता. कित्याक देव आमकां भेटूंक सोदता. आयच्या ह्या मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना आमी देवाक भेटूंक आमची तयारी खेरीत भाशेन आमची ओत्मीक तयारी आमची भितरली तयारी बरे भाशेन करूंक आमकां सगळ्यांक देवाचो आदार देवाची कृपा ह्या बलिदानांत मागुया. देव म्हाका भेटूंक येता. घोडेक देवाक भेटूंक हांव अजून तयार जावंक ना. ल्हान व्हड पातकां घोडेक म्हज्या जिवितांत आसात. तांची तूक दवरुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया आनी सगलीं हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आदारपणां सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच सांगपा मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. हे वेळार आमची खासगी ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. सौम्या जेजू वेगी वेगी ये, काळाव कोरी नाका. तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसाव. आमचे मोदें येवन तुजे बुजवणेन आमच्या काळजाक धीर दी आनी ती तुज्या संतोशान तूं भर. जो देवा बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. दावीद सवस्कायेन आपल्या घोरांत जिवंक लागलोलो. ताचे भोंवतणच्या सर्व दुस्मानांच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो. तेन्ना राजान नातान प्रभाद्याक म्हणलें, पळय, देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घोरांत हांव जियेतां. पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबून रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनान आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सोवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें विचारता, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरजेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय तुंचो आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुज्या सांगाता आसतालो. आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरजे वयर हांवें फुडारी नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बराबर सर्वेस्पर कुडीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजे तावन एक घोराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वस्तोलीं आनी तुजें शिवासन सासनाक गोठ उरतलें. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटले. सगळीं बरोबर म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटले. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेत तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनांक तोगता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. सबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटले. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. सबाब,
तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें कळप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. सबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora. फांत्या वेले ओरून तूं सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सूर्य, काळोखांत आनी मोरणाचे सावळेंत आसलेल्यांक उजवाड दिवंक ये. Soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora, soy solves fora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवाचो बापूय जाकारियस पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडूंक तो आयलो. आमच्या दुस्मानाचे आनी आमचे दुयेंस दवरतल्याच्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भोक्तिवंत प्रोवेद्याचे तोणी मागातावन ताणें बासायलोली. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटून भिरांते विणे आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी सुगुणी जावंक सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा आब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घोराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बोळवंत तारुकाक उपजयलो. अशें ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराच्या उगडास धरून आनी तुका बाळका म्हज्या बोवर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो. कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचे बोगसोणे दिता त्या तारणाची ओळख ताचे पोरजेक तूं दितलोय. आमच्या दोयाळ मोवाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखान आनीक मोरणाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakani tuka Krista. प्रितीच्या इश्टानो, आयज जो विशय आमी विचून काडला तो जावन आसा देव आमकां भेट दिवंक येता, तयार जावया. रशियाच्या देशांत खंय एक लेजंड, एक स्टोरी आसा. तांचो एक प्रिन्स, एक कुंवर एलेक्सीस, तो खंय एका व्हड पालासींत रावतालो आनी खुशाल जिवी जियेतालो. आनीक ताका ताचे मिनिस्टर, आमी जाणा राजाक जायते मिनिस्टर आहात, ते येवन सांगता एक एक करीत एका गांवांत ताच्याच राज्यांत जायतो गरीब लोक रावता. आनीक हो कुंवर चिंतता हांव वेतलो आनी तांकां भेट करतलो. आनीक कुंवर वेता, ताका भेट करता आनी जेन्ना ते ताका भेट करता, तो तांकां भेट करता, तेन्ना सगलो लोक खुशाल जाता. न्हूच खुशाल जाता, पूण ताका देव कसो मानता.
ताची पुजा करता, ताचे सगळीं ताचे सेवेक रावता. आनी हें पळोवन राजा वो कुंवर दुखाबरी जाता. ताणें येवजिलोलें हांव भेटलो तांकां भेट करतलो, पूण जेन्ना तो तांकां भेटता ते ताची एके भाशे पुजा करतात, ताका ताचे सेवेक रावतात. आनी हें पळोवन कुंवर दुखाबरी जाता. कुंवर पोत्तून आपले पालासीन येता आनी पोत्तून आपल्या मिनिस्टरा लागीं उलयल्या उपरांत ते ताका कितें तरी बरें सुचयतात. आनी तांचें मांडणें आयकोन हो कुंवर पोत्तून थंयसर वेता. पूण हे पावटी कुंवर कसो न्हय, हे पावटी व्हडलो मनीस कसो न्हय, पूण एक वैज जावन वेता. तांचे भाशेन न्हेसता, तांचे तो सेवा करता, तांकां तो बरें तें करता, तांकां तो भेट करता. आनीक हो लोक पोत्तून खुशाल जाता. तांकां खबर ना तो कुंवर म्हणून. सादो जावन वेता, तांचे भाशेन जावन वेता, तांचे भाशेन न्हेसता, तांचे बरोबर रावता, तांचे बरोबर जेवता, तांची तो निगा घेता. आनीक खरो कुंवर तांकां तो जावन दाखयता. प्रिय इश्टांनो, असलेंच कितें जेजून केलें, असलेंच कितें जेजू करता. आनी तेंच आमी नातालाच्या दिसाक समोर ओंपतल्यो. देव मनीस जाता, देव बाळोक जाता, आमचे भाशेन जाता, आमचे बरोबर जियेता, आमच्या संदर्भान जियेता, आमकां भेट करता. आयच्या शुभ वर्तमान जोरीतून आमी पळयलें जाकारियास हो देवाक दिनवासता. जुआंव बावतिस्ताचो बापूय जाकारियास देवाक दिनवासता. कित्याक 400 वर्सां आदीं कसलेच प्रवादी उलोवंक नासले आनी आतां देव उलयता. गाब्रिएल दुता लागशिल्ल्यान उलयता, आंकवार मारी लागशिल्ल्यान उलयता. आनी आतां जाकारियासा लागींतल्यान तो उलयता. आनी कितें उलयता? जाकारियास म्हणटा देव भेटूंक येतलो आनीक आपले पोरजेक सोडयतलो. जाल्यार प्रिय इश्टांनो, देव आमकां केन्ना भेटता काय आमी पळोवंक जाता. देव आमकां सगल्या संदर्भांनी भेटता. इन ऑल आर सर्कमस्टेंसीस, जावं आमी खुशाल आसूं जावं आमी दुखी आसूं, आमकां देव भेटता. आनी तेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता हांव. जेन्ना जाकारिया जियेतालो तेन्ना रोमकार तांचेर राज चलयताले आनी तांचो एक राजा जावन आसलो हेरोद राजा. आनी हेरोद राजान कितें केल्लें काय, तो देवाक घोडयेक तितलो मानी नासलो, पूण जायतीं मंदिरां रोमकारांच्या देवाक ताणें बांदलोलीं. जायत्या पुतळे ताणें बांदलोले. देवाचे पोरजेक देवा सोरची वोरचे सुवातेर ताणें पयस व्हेल्ली. आनी सगली खुशालकायेची घोडिता नासली, लोक दुखी आसलो. आनी ह्या दुखाच्या वेळार देव मनशाक भेटूंक येता. त्या पासत जाकारियास देवाक वाखाणटा. ह्या पासत जाकारियास खुशाल आसा. दुसरे सुवातेर देव आमकां केन्ना भेटता, देव आमकां केन्ना भेटूंक येता. देव आमकां भेटूंक येता सगळे सुवातेर. जोरी तर आमी जेरेमिया प्रवादाचें पुस्तक उगडलें, 23वी वळ आमकां सांगता, देव म्हणटा हांव सगळे सुवातेर आसा, हांव सगळे सुवातेर आसा. आनी जेजू जेन्ना स्वर्गात चडटलो तेन्ना आपल्या शिसांक म्हणटलो हांव तुमच्या सांगाता आसा. आय एम विथ यू टील दी एंड ऑफ टायम्स. आय एम विथ यू टील दी एंड ऑफ टायम्स. देव आमचे सांगाता आसा आनी देव आमचे सांगाता आसा. सगळे सुवातेर देव आसाच. त्या पासत देव आमकां भेटता. आनी पळोवंक जाता देव आमकां भेटता सगळ्या वेळार. सगळ्या वेळार देव आमकां भेटता. आनी कसलो तो वेळ काय प्रिय इश्टांनो, जोरी तर आमच्या जिवितांत आमी पळयलें, जेन्ना आमी ल्हान आसल्यो, जेन्ना आमी ल्हान बाळकां आसल्यो आनी घडीक आतां आमी म्हातारी जाल्यो, तेन्ना तांव देव आमकां भेटता. आनी कशे भाशेन भेटता? 7 साक्रामेंत आमकां जेजून दिल्यात. ह्या 7 साक्रामेंतां उदेशी देव आमकां भेटता. जावं बाळूक आसा तेन्ना बावतिस्मा उदेशी, जेन्ना वाडटा तेन्ना आमची ओत्मीक वाड जेजू मिसाचे बलिदानान करता. आनी हे भाशेन देव
आमकां भेटटा. तुज्या इश्टानो निमाणें सांगून सोंपयतलो तें म्हणल्यार देवान आमकां भेटूंक जाय म्हणून सगळेंच सोडलें. गॉड हॅज लेफ्ट एवरीथींग जस्ट टू मीट अस. आपलें देवपण रायपण सोडलें, मुनीस जालो, सगळें देवान सोडलें आमकां भेटचे पासत. फाल्यां आमी नातालां समोर उरतले. हांव देवाक भेटूंक तयार आसा काय? तूं देवाक भेटूंक तयार आसा काय? हो प्रश्न आमी आमकां करुया. देवान सगळें सोडलें. ह्याच देवाक भेटूंक हांवें कितें सोडूंक जाय काय? आमी आमकांच विचारुया. घोडेक म्हजे भितर गर्व आसा, घोडेक म्हजे भितर बोडाय आसा, घोडेक म्हजे भितर व्हडविकाय आसा, घोडेक म्हजे भितर राग आसा, घोडेक म्हजे भितर विंगास आसा. हें सोडूंक हांव तयार आसा काय? जोरी तर हें सोडलें दुबावीण देव म्हाका भेटतलो. ही देवाची भेट म्हाका जावं, ही देवाची भेट तुकाय जावं, आनी ही भेटेक आमी सगळीं तयार रावंक आमकां कृपा आनी देवाचो आदार हे पवित्र मिसाची भेटेन सगल्यांक मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबे पासत आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे म्हणटोच ताच्या आसण्यांक सोदांच उक्ती रावूंक आनी ताचे पोरगोटणार जावंक बापाची कृपा मागुया. जिसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. राजकी फुडाऱ्यां पासत देवाचे जाणवायेचेर पातयेवन आपले निर्णय घेवंक आनी ह्या समाजांत वावरूंक बापाची कृपा मागुया. जिसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. गोरजेक सापडलोल्यां पासत तांच्या कोश्टांनी देव सोदांच हाजीर आसा हे जाणविकायेंतल्यान तांकां घोटाय मेळूंक बापाची कृपा मागुया. जिसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. भावार्थ्यां पासत आमी सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर देवाक भेटूंक आनी ताका पोरगोटूंक तयार आसूंक बापाची कृपा मागुया. जिसूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. सर्वेस्पर देवा कालतिकाय तुज्या भुरग्यांनी मागणी तुज्या मुखार दवरल्यान ती तूं दोयन मानून घे म्हूण तुजे लाय मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कितें घालताय त्या उज्यान, कितें घालताय ते घालसी, यादीक बाबाच्या हातान कितें विधी दवरता. कितें घालताय त्या उज्यान, कितें घालताय ते घालसी, यादीक बाबाच्या हातान कितें विधी दवरता. बसो
मोच्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदिदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या नातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयमीक आमची आनी आख्खी पवित्र सोबीच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वाड्या बापा आमी तुका ओपून दिता ती दाना मोय पासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उदेशी ती बदलून आमकां दी. ती आमी घेतलोले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयचे रात ती आमचे मोदें येतोल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी पुरगोटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे पोरपेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान मुसर्गी तुका सोयसू. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोयसू. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मोडून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. सोम्याची सूत तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोता. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबंद बापा कार्डिनल फिलीप नेरी आनी आर्चबिशप सिमांव आमच्या गोणी बापा
आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोर वास धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणची काकूट कोर. तांकां आनी तुज्या गोतींत मेल्या सोमेस्तांक तुजे पोळजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांचे दोया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागेवोन जुजे बागेवोन दुमदुतां आनी सोळ खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर अशा सुखांत आमकां वांटो दी. त्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळमेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परपण तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. Świętokalizmocie sławieniem Tudzia rakun rauta dispoty miluk mogę
Carismoci, suadi keniang tuja, rakun rautan dispoti, miluk mogak moja, tanela tuja rokta, Jesu carismoci, kursar tuja makazur. Maci tanela tuja rokta Jesu carismoci kursa tuja makazur itle save maci ik putum carismoci kalau korinaka Jesu moja dirvia, tu castudi maka, ek votum carismoci, kalau korinaka, Jesu moja dirvia, tu castudi maka. मोगाड बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी दापया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. मोहिमेवोत आनी मोगाळ बापा तुज्या ओपरूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवोन जोल आयचे राती समोर मूंग ताच्या येण्याच्या ओत्रेकांनी ह्या दिसाची दोर एक कोरणी करूंक आनी दोर एक घोडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती सोर्गीची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशी बसुया. आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री लेस्ली नोरोना सहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या आमच्या यादनीक बाबाक तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. मोगाळ भयणी भावनो चोतराय दवरची. आयज फाल्यां डिसेंबराचे 26 आनी 27 फकत व्हील चेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. आज रातचे 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समरपतले. आमचे आर्चबिस्प भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव मिसाचे येजमान आसतले. फाल्यां नातालांच्या दिसा सकाळी मिसाचो बेड ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. दनपारां 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतले. There will be a special mass in Hindi at 12:15 p.m. चोतराय दवरची. आज सांजे आदेसा तशेंच फाल्यां आख्खो दीस कुमसार आनी कावन्सिलींग आसचें ना. डिसेंबराचे 26 थावन कुमसारा आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत.
निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमचे फामिलीचेर घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकर. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनबासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान ह्या वेळार आपणाक जाय ते मागची. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोती ते शाती फावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन.